आता जीटीडीसी न्हू पयली एक बायलां खातीर टॅक्सी सेवा सुरू केली, मागीर हिपॉप अशें खुबशे तेंच्यांनी हें सुरू केलां. ते आयज खंय पावला तें कळटा आनी आतां ते गोवा टॅक्सी ॲप फोन करता आनी तेच्या नंतर ते म्हणटा की जीटीडीसी अंडर सगळ्यांनी रजिस्टर जावपाचें आनी टॅक्सी चलोवपाची. सो हे कितल्या दीस चलतले की हेची तीन परिस्थिती बरोबर. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी उदकान चलता तसली कसली तरी एक बोट तेन्ना दिलीप परोळेकर आहलो, ती बोटूय फेमस जाल्ली, उदकानूय चलतली, रोडारूय चलतली, असले कितें नाटक आहले. मागीर ती डबल बस आहली ती तेंच्यांनी काडलेली. मागीर ते गो लायव्ह म्हणून तेंच्यांनी ते बायसिकलूय काडलेले. अशें कितें मागीर हेलिकॉप्टर येयल्यान आमकां दिसलेलें की आमकां केन्ना 70च्या लोकांक जर थंय कितें इमर्जन्सी जाल्यार थंयच्यान जीएमसीन हाडपाक बाबाच्या फोनाचेर थंयसर डायरेक्ट आमी जीएमसीन पावतले म्हणून आमकां दिसलेलें. पूण ते हेलिकॉप्टरूय ना आनी सीएमूय ना. सो हे गजाली जे आसा हे लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की पेडणेकारांक स्पेशली अजीत आरोलकर तर तुमकां आयज मिटिंगेक फटयतलो, तो रजिस्टर करून घेतलो, तो सांगता डॉक्युमेंट तुमी मागीर हाडून दिया. ह्या जिताच्या भाशणान तुमी येवं नाका. ह्या जितान तुमकां ऑलरेडी फटयल्ले आसा. शिवोलेचो ब्रिज क्रॉस करून अजून गोवा मायल्साचे टॅक्सी वयता. आता तरी ते जिताचे भूत आसा तकलेर ते काढून उडया. हे दोगूय जाण जे आसा ते जितले लँड डिलिंग पेडण्यात जातले, जितले भायले बिल्डर्स हांगा येतले, जितले माफियाज येतले, तितलो तांकां बेनिफीट जातलो आनी ते तुमकां लागून कांयच काम करपाचें ना. जर केल्लें जाल्यार आतां मेरेन तुमचे जॉब, तुमचे टॅक्सी, तुमचे कॉम्पेन्सेशन, तुमचे रायट्स तुमकां मेळटा.